बाबा वंदन तुका साष्टांगी पडून नमन करता तुझो ओळखून अर्घ दिता तुझो शब्द ऐकून तयार आसा तुझो ओळखून अर्घ दिता तुझो शब्द ऐकून तयार आसा देवाच्या पुत्रा वंदन तुका वारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो ओळखून उतर दिता काळजांता तुझो पाठलाव करता तुझो ओळखून उतर दिता काळजांता तुझो पाठलाव करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. अंकवार मरितावन जल्मल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबळीनो सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार हे सकाळच्या दिसाक हे मिसाची संभ्रमणेंत वांटून घेवं. हे मिसांत आमी आनस्ताजिया फेर्नांदीस आनी जोझफिना फेर्नांदीसांचे पासत मागता तशेंच आंतोन कामील माशाद तांकां बापान आपले शांतींत आपले विसवान आपले पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची बागेली करूंक मागतना आपलो वाडदीस संभ्रम तेल्या पासत मागुया. 21st बर्थडे जुबेन रोड्रिगीस मागुया. मारियेता कुलास. 1st बर्थडे ऑफ क्रिझेल्डा फेर्नांदीस आनी तसोच वाडदीस संभ्रमता विल्मा आल्मेदा. आज आमच्या 10 बुधवारांतलो 9 बुधवार 9th वेनिसडे. खेरीत भाशेन मागुया साहेबांचे विनवणेन आमी सदांच उत्मीक जिवितांत वाडून वचूं देवचाराचे सगळे तरेचे ताळण्यांचेर आमी झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सायबीण माय भाशेन सदांच आमी कुरपेच्या बेसार जियोंक ही चिंतना मनान धरून कुशालकायेन ह्या मिसा बेटींत वांटून घेवया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बेडिलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. सौभाग्यान सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बेडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. सायबीण मायचो आदार तिची शेकाय आमकां सदांच फाव जावंक आनी भोव करून हे सगळे पिळींतली आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया.
घराघरांनी साहेबांची भेट आमकां आत्मीक फायद्याची जावंक मागुया. सोर पदवीदार देवा, बुबागियोन आंकवार मिरीची शेकाय आमकां फाव करता देखून आमी संतोशांव. हे मोगाळ आवयचे विनोदीन हे संवसारांत सगळे वायट अभिज्ञांतली आमकां वाटाय. तुज्या उतरान आमकां गोट कर आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमी पावूंक तुजें उतर आमच्या पावलांक एक उबारलेलो दिवो जावं. हें आमी मागता आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतान राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कुडीच्या वंदोवण्यांक तुमी पाळो दिवचे खातीर तुमचे मोन्नादी कुडीचेर पातकां आपले रात चलोवचे न्हय. न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदे खोटेपणाची आवटां करून पातकाचे चाकरेक लावूं नाकात. पूण तुमी मोन्नांतलीं जिवी जाल्यात म्हूण देवाक तुमचे सुपून करात. आनी देवाची चाकरी करूंक तुमचे कुडीचे सांदे प्रमाणीकपणाची आवटां कशी ताका ओपून दियात. तेन्ना पातोक तुमकां आनीक दोमावचें ना, कित्याक तुमी समृद्धीचे आधीन न्हय पूण कुरपेचे आधीन आसात. म्हणटोच कितें? सुमूर्तीचे आधीन न्हय पूण कुरपेचे आधीन आसाव देखून आमी पातोक करचें, होय ना की ना? कोण एकल्याच्यो आज्ञा पाळूंक तुमी चाकऱ्याची कबलात करशात तर ज्या कोणाच्यो तुमी आज्ञा पाळटात ताची तुमी चाकरां जातात. हें तुमी नकळोत. म्हणटोच मोन्नांक पावलोल्या पातकांची वो प्रमाणीकपणाक पावतोल्या विधेयपणाची तुमी चाकरां. तुमी एकदां पातकाची चाकरां आसल्यात, पूण तुमकां दिलोले भावार्थाचे शिकोवणेक काळजांतावन तुमी कालतीं जाल्यात. हो देवाचो व्हड उपकार. पातकांच्या गुलामपणांतली सुटून तुमी प्रमाणीकपणाची गुलामां जाल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पूर आमकां पावूंक नासलेलो जाल्यार अशें इस्रायेलान म्हणचें. सर्वेस्पूर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीत गिळटले आसले. जबाब: सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्यां उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं. तांचे घासांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिनवासुया. जबाब: सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकाऱ्याच्या फासांतलीं सवण्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकलीं जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब: सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
सर्वेश्वराचोय 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 उलोय सोमिया तुजो साकोर आयकोता तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेश्वराचोय 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 सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें हें मात जाणूं जाय खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. तशींच तुमी तयार रावात कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून अशें म्हळें सायबा आमकांच वो हेरा समेस्तांकूय तूं येवपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली घरांत आसलेल्यांक वखदार घोवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपले घोराबेचेर सत्य दिल्लो कोण विस्वासी आनी शाणो कारभारी जायत सो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता ते वेळार आपलें काम करीत आसतना ताका मेळत तो चाकूर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सत्य दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकूर आपणाच भितर म्हणून हेरा चाकरांक आनी चाकुनीक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदीकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावन आसलेल्या दिसा आनी तो नोकळो आसलेले घोडयेक ते चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविश्वासां बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयांची खुशी कितें तें जाणो जावनूय तो पाडूंक तयार पुऱ्यान ताणें तयारी पुऱ्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोडट्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नोकळो आसलेल्याक ताच्या कुर्तुबांक कास फाव जाल्यार ताका थोडेच सोडटे पडटले. जे कोणाक चोड दिल्ले आसा ताचे कडेन देव चोड मागतलो आनी जे कोणाक चोड पातयेल्ले आसा ताचे कडल्यान देव चोड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अखंडी तुका क्रिस्ता. बाबा मुडीनो जागृत रावात. जेजू आयज आमकां सांगता चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. आनी जागृत हें उतर ग्रेक भाशेन ताचो ओणकार ताचें ट्रान्सलेशन फीट एंड फायन. फीट एंड फायन. जेजू आमकां एक एकल्याक सांगता आमी तयार आसूंक ताच्या येण्याक. आज आमच्या गोंयांत एक फॅशन कहें जालां तें म्हळ्यार जिम्स. भोव करून शारांनी जीम आहात तरेतरेच्या नांवांनी. आमी रेजिस्टर करता पयशे फारीक करता जिमांत वयता. थोडे फावटी 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने. थोड्यांच्या घरांत आतां घर बांदता आसतना एक रूम आसता एक्सरसायज रूम. सायकल कही वॉकिंग करपाचें जायते इन्स्ट्रुमेंट्स आसात. फीट एंड फायन. फिजिकल फिटनेस आमकां जाय.
कांय वर्सां जालीं म्हजो एक पादविकार आसलो. ताका दोतोरान सांगलें चलप कंपल्सरी तुका ना मरतलो तूं. पावसान गिमान थंडयेन सगल्यान तो सोत्री घेवन सकाळचो मीस करीन आहलो 1 वर पासूय. दोतोरान सांगलां बायबल ट्रूथ गॉस्पल ट्रूथ कळ्ळें. पावसान पुऱ्यान चल्लो तो सकाळ फुडें उठलो गेलो 1 वर मेलो म्हूण तूं. फाटीं हांव बरो नासलो दोतोरागेर गेलो. दोतोरान म्हाका कितें सांगलें जाणा आफ्टर ब्रेकफास्ट फादर 10 minutes walk, after lunch 10 minutes walk, and after dinner 20 minutes walk. भाऊ भयणीनो, आज आमचे जिवीत हें फिजिकल फिटनेस. वॉट अबाउट स्पिरिच्युअल फिटनेस? उत्मिक जागृताय फिटनेस आमकां आहा काय? हांगा लॉकडावन जालें तेन्ना इगोर्जे फुडल्यान कितलो लोक पुलीस येवन धांवडायताले. भितर आसात भायर सरनाका. पयलेंच लॉकडावन जालें तेन्ना बोत्तालो लोक. फिजिकल फिटनेस. वॉट अबाउट स्पिरिच्युअल फिटनेस फॉर ऑल ऑफ अस? केन्ना काय चिंतलां आमी आमची कूड कितलेय आमी एक्सरसायजीस करूं मोडटलीच. धूळ आनी गोबो जातलोच, माती जातलीच. पूण आमचो आत्मो स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस, स्पिरिच्युअल फिटनेस, स्पिरिच्युअली आय एम फीट एंड फायन, तितलोच वेळ दिता आमी करुया. 1 वर एक्सरसायज करुया, चलुया. 1 वर देवाकूय दिवया. अद्दी तरी मिसाक घेवया, जेजूक घेवया. ना म्हाका पासयेक वचूंक जाय. आय वॉन्ट टू बी फीट एंड फायन. फुडें या. फॉल्टी फूड एफेक्ट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस ऑफ फिजिकल बॉडीज. फॉल्टी फूड आमी पळयता लोक दोतोर म्हणटा तेल चड खायनाका, तेल हें खायना. आतां फिगारो म्हूण येयलां. ऑलिव ऑयल बरी म्हणटा. दोतोर म्हणटा ऑलिव ऑयल हा ही खायनाका दुसरी जेमिनी आनी खंयची सनफ्लावर आनी खायनाका. ऑलिव ऑयल हा. फॉल्टी फूड एफेक्ट्स आवर फिजिकल बॉडीज म्हणटच ऑर्गेनीक जेवण घे. सुपर मार्केटांत एक बोर्ड आहा ऑर्गेनीक फूड, थंय या आमी. आनी ऑर्गेनीक फूड खावन कितलो काळ उरतलो बापया? 100 वर्सां? 120 वर्सां? वॉट अबाउट your spiritual food that will keep your body, your soul fit? Faulty lifestyle affects fitness of our physical bodies. Faulty lifestyle, discipline and self-controlled lifestyle. गरजेची. दोतोर देखून सांगता discipline and self-controlled lifestyle. तो पादविकार 1 वर सारको 1 वर पासूय म्हणून जालें. कित्याक? दोतोरान सांगलां नाल्यार मोडटलो. 1 hour disciplined and self-controlled exercises, lifestyle, workouts, gurjechi. What about our soul? What about the lifestyle of our soul? Faulty environment affects our physical bodies. देखून बरो एनवायरमेंट जाय. वॉटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, पयस राव. Faulty environment affects our physical bodies.
What about our spirit? What about our daily mass? What about Bible reading? What about the Word of God? What about pious exercises? What about doing charity? What about reaching out to the needy and the marginalized? What about the spiritual exercises of our soul? बाबा बुडीनो आज आमी घरा वयता आसतना जेजू आमकां एक एकल्याक म्हणटा जागृत राव, जागृत राव. तुज्या आत्म्याची जागृताय अदीक गरजेची. आमी सवकास सवकास जाणटी जावपाचें चुकना, कोणाकूच चुकना. फिजिकल फिटनेस जाय आड न्हू पवित्र सभा, पूण आमकां परतून क्वेश्चन करता, what about your soul? What about the spiritual fitness of our spirits? Have we ever realized that there can be faulty diet, there can be faulty lifestyles, and there can be faulty environments of our soul? आमची कुडीक आमी बरें डायट घेता, आत्म्याचें डायट दी युकरिस्ट, आत्म्याचें डायट द वर्ड ऑफ गॉड, आत्म्याचें डायट टाइम फॉर प्रेयर. आर वी रेडी? Or are we interested only in the physical fitness of our bodies? बाबा बुडीनो आज घरा येता आसतना तो जेजू ह्या अवताराचेर येतलो, मागुया ताचे लागीं आत्म्यान आमी मजबूत जावन. Because the devil is prowling like a roaring lion to devour us. There will be more and more gyms and more fitness parlors for all of us. There will be more spas around to keep our bodies strong, fit and fine. How many parlors, how many gyms are there to keep our soul fit and fine? Betoning आमी गायन गावया खालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 6, C20 page 36. खालवाराचो योद honor the Baba, Vedice Borat, Atar Sata, Tu sos mogarmuk, Tobe Doida, Daka et Boga, Niguros Mata, Mogar Baba, Doya Dore, Ibe Dori, वयनी भवनूय आमचें बलिदान सोद पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या दारांत सवेस्वर मानून घेवन. स्वर्गीचे बाप्पा, तुज्या पुताचे आवयक सदांच आदार दितली आमची आवयक मान दितना हे वेदी भोंवतणी आमी संतोशान एकठांय जाल्या. हे पासोती देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली पोत्तून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबिमांचे विनवणेन सदांच आमी ओत्मीक झुजांत आनी ओत्मीक यात्रेंत
गोट आनी मजबूत आसूंक आमकां फाव कर तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो भोवमान फाव आसलेली निती आंकवार मेरेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वन दिताव, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकलेच पुताची ती आवय जाली आनी शास्त्रीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. हो स्वर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जोय. हो स्वर्गी तुका जोय जोय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हजे रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकेंचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची तुजी दया कर. आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर. आंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्यवन दोंडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं,
जरास आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां थायण्यान पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवाईट दे आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो शानोत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपात कंदी सुटोय आनी सुरवा कंदांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन तांगडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पविसवेच्या बावरताचे दीस घाल तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं सिकाय कोटान सांबाळ तुजी येता राजवड चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं कुशालकाय एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी वस्त जेजू आमच्या आत्म्याची खाण आनी पिवण वच जेजू आमकां जागृत रावंक आपयता देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती येद्याच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या कातरानूच म्हाका भलायकी मेवतली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया जेजू मोच्या D16 पान 50 आनी 5 D16 पेज 55 Cosmos
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमच्या प्रितीचे बाप्पा, भाग्यवान मरे देवाचे मायेचे उगडासाक आमी तुका भेटयला ते संस्कारान तुवें आमकां जेजूचे मास रगत दिलें. हे जेवणाचे घोटायेन दिसा दिसपट्टी आत्मीक झुजांत जागृत रावंक आनी स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पावणे सांजे 5:30 वाजता तेर्स त्या उपरांत मिसार शर्मा आनी नोवेन आज नवो बुधवार 10 बुधवारांतलो. येता तो बुधवार 27 तारीख ऑक्टोबराची आमची पेरपेसुगो साहेबांची परब. पुर्बेचे मिसांत वांटो घेवंक आनी देवाचें उतर पुरगटूंक फादर सुकूर मेंदीस आदी फॅमिली सर्वीस सेंटराचो डायरेक्टर तशेंच सिमिनारींतलो प्रोफेसर आमचे बरोबर हाजीर आसतलो. 5:30 वरांचेर आमी मिसांत वांटो घेतल्या. सगळीं जाता ते भाशेन ही सायबिमांची दोबाजीक परब बरे भाशेन करूंक वावरुया. फाल्यां ब्रेस्तार 6 ते 8 बायबल स्टडी कोर्स 6 ते 8 पॅरेबल्स ऑफ जीजस. आयतारा दिसाक मिसांवांचो आयतार हे मिसांवांच्या आयताराक आमची मागणी, आमचे त्याग सॅक्रिफायस आनी आमचे दान, आमच्या दुडवांचो आदार मिसांवांच्या वावरा खातीर आमी भेटोवया. बो करून जेजूची बरी खबर कोणशाचेर पावूंक संवसारांत आमी मागुया. डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश नोव्हेंबर-डिसेंबर आमकां पावून चल्ला. नोव्हेंबर-डिसेंबर ऑफ डेली फ्लॅश जिविताचो प्रकाश ऑफिसांत विक्रेक आसा, तुमी घेवचो. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. नोमान मारिये शेवटाचे गायन आमी गावया. T30 आणि 7 5 219 T37 पेज 219.